मंगळारचे राती सोंसडो परत पेटलो, पूण हो आसलो उतराचो हुलोप। ओल्या कोयराची घाण रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागली। कांय टू व्हिलरवाले रस्त्यार पडून जखमी जाले। त्या उपरांत जमिल्ल्या लोकांनी नगरपालिका आनी थळाव्या आमदाराचो फोग काडलो। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। आयज रातचे सोंसडो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटातले जे लिचड आसा ते सगळे व्हांवून मेन रोडाचेर गेल्ले आसा। ते लिचड मेन रोडार येयल्ल्या कारणान रस्तो सगळो स्लिपरी जाल्लो आसा आनी ह्या रस्त्यार जे मडगांवच्यान कुर्तरे वता ते कुर्तरेचे लोक 4-5 जाणां स्लीप जावन पडिल्ले आसा। तेन्ना ह्या लोकांनी ऑथॉरिटी कडेन मागला की हे लिचड व्हांवता ते बंद करचे म्हणून। तशेंच तांणी शिटकावणी दिला की हे लिचड व्हांवता ते बंद करना जाल्यार रस्त्यार येतले अशें तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा। मंगळारा राती पार्क केल्ल्या ट्रकातलो ओलो कोयर रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान उण्यांत उणे 5 दुचाकी चालक निसरून पडले। देखून सोंसड्यार मोठो बोवाळ जालो। परिस्थिती हाताभायर वता अशें कळ्या बरोबर आमदारांनी धांव मारली। कांय आमदारांनी लोकांकडेन हुज्जतय घातली। कुट्टरी आनी रायाचो लोक थंय एकठांय जालो। लोकांनी आमदारा कडेनय हुज्जत घातली। पळयात रातचो गार्बेज ड्रामा। I went up, I saw what has happened. You didn't go up. 1 second. You didn't even go up. Why you are talking so much? Because we are suffering. I know. Because we are suffering. I know That's you why are I have to suffering. talk. That's why I have to talk. You had what work I have not done of yours? Today you are talking this? I never came to you for my work. If you not come, your people have come. I never came to you for my work. Then why you came today? What? After you have not Because come we are suffering. I didn't come to you. Next song. I didn't come to you. I didn't come to you. Then how you can talk? If you have not come to me, you cannot talk. I am the MLA. You have not come to me. I didn't come to you. Sir, 1 minute. अरे हम कोणा दित नाही। फोन येलो विलियमागे फोन येलो आणि म्हणाला हां इमिजिएटली कॉल्ड अप द म्युनिसिपॅलिटी। I called up the municipality. I called up a labor supervisor of Mala. I called the supervisor of the municipality and मी दोन लेबर दी म्हाका। तो म्हणाला आपणा घराको सांगडे। आमी हांव घराको म्हाका मनीस ना। हांव म्हणले तुका कितें दिता पूण तूं मशागलेन यो। मागीर तो येयले लेबर येयले JCB अरेंज केली। JCB सांगून माती घालपाक गेली। सॉयल अरेंजमेंट केलो। आतां सॉयल अरेंज जाय तूं तो आहा। सो मागीर फायर ब्रिगेडी कॉल करपाक हिंग फोन लागना म्हणून थिंग गेलो। थिंग गेल्यार म्हजे उलयता हिंग हांव थिंग लिपोल म्हूण म्हाका लिपपाक गरज ना आनी म्हाका मुगे ड्युटी दाखोवपाक गरज ना। हांव इमिजिएटली येयलो येतरी बसोन उलयताय। 80% काम जालां आनी जानेवारी म्हळ्यार सगळें सॉल्व जातलें। ही कसली फोटींग पॉयंट तें देवानूच हें पळय दाखोवन दिलां लोकांक। कित्याक नाल्यार लोक हांगा पावनाशिल्लो मिडिया हांगा पावनाशिल्ले हांगा कितें चलता तें सांगपाक। कित्याक तो मिडिया सांगता कसलो वास येना सगळें सॉल्व जाल्लें आहा म्हणून। हें देवानूच दाखयलें म्हळ्यार आतां जे प्रॉब्लम कितें सुमार आहा तो आनी कितें सुमार प्रॉब्लम अजून पासून आहा तो। आमी मेन म्हणल्यार आमी हायकोर्टा कडेन अपील करतात भायल्यान रावन सांगपा म्हणल्यार की हे जे इतले अंडरटेकिंग्स दिता हायकोर्टान ते सगळे मिसगायड करपाक सगळ्यो काणी बरोवन दिता हायकोर्टान। पूण हरशी एक्चुअली इन प्रॅक्टिकल हिंग सोंसड्यार जे जाता ते टोटली ऑपोजीट आनी तेका लागून हें सॉल्व जायना हांगा। 2 दीस जावन मडगांवच्या आमदारान व्हडलो स्टेटमेंट केल्लो 80% सॉल्व जाला आनी बाय जानेवारी सगळें सॉल्व जातलें म्हणून। हें कितें सॉल्व जालां? वयल्यान सांगून गेलो तो की हांगा वास मारना म्हण। ते कोण सांगले ते आमकां खबर ना वास मारना म्हण। हिंग घाणी मारता ती आनी सोंसपा न्ही आनी लिचड बेश्टे येता वास मारना जाल्यार हें कितें अमृत हें देंवन येता तें। असले फोटींगपण चल्ल्या आनी आमी सांगत येयल्ले आहा हो सोंसडो भांगरा तांती दिवपी कमी जाल्ली आहा म्हण। आनी इतले जे क्रोर्सान हे सोंसड्याचेर मोडटा ते ती भांगरा तांती कोण फायदो जाता तें आमकां कळून येना आनी त्या कारणाक लागून ही भांगरा तांती दिवपी कोंब्याक बरे भाशेन पोसतात। उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपी रॉकी मास्करेनस हाणें आपली तिडक उक्तायतना म्हटले उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाक लागून सोंसड्यार थोडी उपाय येवजण केल्या पूण सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत हो आउटपूट पळोवपाक मेळटा। कोट्यांनी पयसो गेलो तरी खंय? सरकारा कडेन ताणें जाप मागल्या। Petitioner in the High Court to solve this social issue. Due to the intervention of the High Court here, whatever that is happened here till today, it is only due to the intervention of the High Court. And today, after the government spending crores and crores of rupees, this is the result that we are getting here. There is no municipal person, one municipal person here present to take care of this situation. Nobody is picking up the calls. What is the situation? Where is the money gone? Where is the public money gone? Is the answer that the government has to give today. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी।